कितल्यो फायली आयल्यार तुमी टेंडराक घालता ती फायली 15, 20, 30 कित्याक एवरी टायम म्हाज्या हिशोबा प्रमाणे हांवें जे आयकलां त्या प्रमाणे 20 ते 25 फायली जातकीर मागीर तुमी टेंडराक घालता. लास्ट टायम 20 जावपूच ना, त्याच्या पयलींच जाता. सो ताका लागून आमच्यो फायली उरल्यो आतां ते फुडले बेगिनांतल्या बेगीन घालचे, अजुनूय घालूंक. सो ते बेगिनांतल्या बेगीन घालचे. आनी एक नियम कितें आसा की कितल्यो फायली जातकीर घालताले अशें कितें आसा काय कितले येयला घालपाचें कितें? आमी 15 फायल जाली न्हू टेंडराक घालपाक येता. कित्याक घालपाक येता? तुमीच म्हणटा बेगीन कित्याक टेंडर काडना, बेगीन कित्याक काडना? वॉट इज माय क्वेश्चन की इज देयर एनी रूल की 15 फायली जाल्यार घालपाचे, 20 फायली जाल्यार घालपाचे अशें रूल आसा कितें? काय तुम बरें ओके इतल्यो फायली आयल्या हू इज द डिसायडींग अथॉरिटी की 15 आयल्यार घालपाचे, 20 आयल्यार घालपाचे? हू इज द डिसायडींग अथॉरिटी? सीओ, अध्यक्ष, एओ बीन अशें करता अशें कितें रुला की ही कमिटी डिसायड करता? कोणाचेय मनाक आयले 15 आयल्यार घातले, 20 आयल्यार घातले. कित्याक 1-2 डॉक्युमेंटा खातीर आमची उरलेली फायल दॅट ऑल्सो वी गिवन दॅट डॉक्युमेंट विदीन 1 डे. तरी सुद्दां आमच्यो फायली फाटी दवरल्यो. व्हेकल इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटा भितर म्हणजे त्यांनी टेंडर आउट करना दिले. खूबशे त्याचे टेंडर पेंडींग उरलो आणि तो परत एकदा सुरू करतो असं पण काही टॅक्सीच्या सगळे पात्रां वागोनराक घेवन हांव गेल्लो आणि दोतोरान एक एश्युरन्स दिलें की आपूण ते रोखडेच सुरू करता आणि टेंडर जो आसा हो 5 वर्सां खातीर आपूण कंप्लीट म्हणजे 5 वर्सां खातीर एक बरोबर दिता. ज्या प्रमाणे दोतोरान उतर दिलें त्या प्रमाणे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटा भितर म्हणजे 5-5 वर्साचे ऑर्डर जी आसा म्हणजे टेंडर तेंच्या नांवार येयल्ले कडेन आसा आणि ऑर्डर 5 वर्सां खातीर टेंडर तेंकां जाल्ले कडेन आसा. जे उत्तर आमकां दोतोरान दिलें त्या प्रमाणे दोतोरान केल्ले बद्दल हांव दोतोर प्रमोद सावंताचें अभिनंदन करता. % वयर तांकां कोट करपाचो गव्हर्मेंटान दिले न्हू. आतां गव्हर्मेंटान GSR ऑलमोस्ट 30% सुमार वाडयलो आहा पयलीं GSRान वो आनी तेज्या वयर गेलो जाल्यार तो ओल्ड GSRूच जालो. बरे कॉन्ट्रॅक्टर आहाय ते बरो रेटूय घेतले आनी बरें कामूय करतले. आनी हे जायते न्यू कॉन्ट्रॅक्टर जे नवे लायसन्स काडटाय तेगे लायसन्स 5th क्लास 4th क्लास जावपा 3rd क्लास जावपा लागून ते हुंचे बिलो मान आपणाक काम मेळों जाय मो क्लास वाडोवपा काम मागीर हुंचे हूंय जातलें. हे म्हाका मुगे एक्सपिरियन्सान दिसता. हे 20% वयर हे फॉर्मुला एलाव करप येवप न्हू. हे पयलीं GSR आहलो तो सुमार 30% वाडयलो न्हू. तो कित्याक वाडोवपा जाय आहलो तेश कोन्न जाल्यार ते आतां सामको ते पयलीं GSRचेर पावतले. आयज मिटिंगेक खुबशे इश्यू आसले आनी खुबशी रेजोल्युशन घेतली आसात. दीपक नायक बोरकर तेणी अप्राय फंडाचेर रेजोल्युशन घेतलें आनी तेणी ते रिपोर्टरांक सांगलां ते क्लियर करचे म्हणून. ते हो फंड जो आसा तो आमकां हांगा ना. ते ऑलरेडी ती पयलीं कामां जी जाल्लीं बरो पयलींचो फंड तो आनी ती पयलीं कामां जी जाली तेंची ती बील पेंडींग उरल्या ताका लागून तो थंय आमकां दाखयता. पूण असो हो फंड ना आमकां यूज करपा खातीर. आनीक अनितान एक घेतलो की तेगे रेजोल्युशन घेतलें की तेजी कॉन्स्टिट्युचें काम जाल्लें आसा ते आमी पंचायतींतल्यान तांकां NOC दिला आनी ती आमी जिल्लो ऑफिसांतल्यान ताका एक लेटर दिवचें. एक तेणें रेजोल्युशन घेतलें वॉटर हेक लागून उदकाच्या कनेक्शनाक लागून. तशेंच 15 फायनान्साचो आमचो इशू आहलो आनी तेजेर आमी सुरेश केपेकारान हो मांडलो की आपली कामां जी आसा अपलोड केली ना आनी तेजेर तेगे आसले. आमी कशें आसा आमी कामां अपलोड करता आसतना जेन्ना CO आनी आमचो एकावंटंट बसोन तेमच्यांनी कामां घातलीं आनीक म्हाका पयलीं खबर नासलें. मागीर COन म्हाका सांगलें हांवें अशी कामां केलें. जेन्ना पयलींची जी मेंबरांनी कोण कोणा 15 फायनान्साक कामां जाल्लीं तांकां तेंगे चडशीं कामां जालां आनी तेंच्यांनी तो फंड यूज केलो आहा. ताका लागून आमी थोडे मेंबरांनी जी सामकीच कोणा जाल्ली नासली तांकां आमी तेंची ती कामां अपलोड केली. ते एक आसलें. आनी कितें 20 जेईक लागून इश्यू आसलो. सवेंद्र जो आमचो जेई आहा फाटले पावटीकूय मिटिंगेक तेजो इश्यू आसलो आनीक आमी तेजे कडेन उलयले कित्याक बाकीच्या एक तो जेई आसा तो 5 जाणां आसा आनीक आमी मेंबरां कडेन उलयत कशें आसा थोड्या मेंबरां अशें थोड्यांगे बील बी जावपा आसा आनी आमी ताका अकस्मातीत जर चेंज केलो जाल्यार
तेमकां थोड्या प्रॉब्लेम जाता. आमी ताका सांगलें तूं काम सारको कर मेंबराले, आनी आमच्याय कडेन टायम कमी आसा ताका लागून परत आमी जेई चेंज करता हें करता म्हणल्यार मेंबराकूय प्रॉब्लेम जातलो. ताका लागून आमी काल सिओन दोगांनी उलयलां आमी तेजेर कशी सोल्युशन काडया आनी मेंबराची कामां कशी जातली हेजेर आमी कालूच आमी हांगा बसून उलयल्लें सिओन दोगांनी. आमचो एक्चुअली पांच कितली जेई आसा. एक जेई आसा तो फूल टायम आसा आमचो. 4 जेई जे आसा ते आमचे 2 चार्ज आसा दुसरे कडेन. म्हणटकीर आमकां इशू कितें जाता आमचे एकदां एस्टिमेट करप मागीर बील करप म्हणल्यार टोटल एक फायल स्टार्टींग साकून सायटीर वचप साकून ती परत सायटीर वचून तेजी बिलींग सुद्दां करता. म्हणजे एकूच जेई हें जाता. म्हणजे 2 दीस बी हांगा चार्ज आसता 2 कडेन चार्ज आसता तेन्ना हांगा 2 दीस एक जेईक 5 मेंबर आसता. म्हणटकीर तो इशू जाता आमकां. म्हणजे आमी मागला की आमकां फूल टायम जेई दिवची म्हणून ते एकूच जेई आमकां फूल टायम आसा म्हणटकीर तो इशू जाता. फूल टायम जेई दिवची म्हणून आमी मागला आनी ते तरी आसतना आमी तेचे फॉलोअप करतले. रेजोल्युशन ना 20% बिलो जे कॅपिंग काडलां ते रिकन्सिडर करचें अशें म्हणून हें जाता. स्टेट गव्हर्मेंटाक धाडटले. स्टेट गव्हर्मेंटाक आमी धाडटले. 15 फायनान्साचे कितले आसा तुमचे आतां कामां जावची कितली आसा आतां आमगे आतां पयर हांवें तेका विचारलें आमगे 15 फायनान्साच्यो 11 फायली सद्या रेडी जाली आसा मेंबरांनी. आतां आमी सोमारा टेंडर काडटा म्हणून सांगलें तेमकां सांगलां. आनी कोणाले मेंबराले फायली रेडी जावपा आसा तशें म्हणून आमी मिटींग जातकीर काडया म्हणलें. मागीर सोमारा मंडे काडया म्हणून सांगलां. आनी मुद्दम एक सांगपाक सोदता की जे आमचे आतां 20% कॅपिंग जे आसलें पळय न्ही ती सगळे जाण त्या हेजेर हें आसा अशें ना. कित्याक एकदां कितें जाता अशें दिसता म्हाका 20% खूब जाणांक मारले म्हणटकीर एकूच कॉन्ट्रॅक्टराकय तो परत काम मेळटा. ते हितूंतल्यानय सॉल्व जातलो. हो गव्हर्मेंटाचो हो स्टेप्साक लागून तेणी तो घेतलो अशें म्हाका दिसता की 20% 4 जाणां मारले म्हणटकीर एकूच कॉन्ट्रॅक्टर परत घेयत आसता. तो जो आसा इशू तोय बी हितूंतल्यान सॉल्व जातलो.